New See Walk Hard, Hello Doctor. Brought to you by Walk Hard Hospitals towards saving lives. नमस्कार. हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन तुमकां परतून एकदा येवकार. आज आमचे बरोबर आसात ENT सर्जन कन्सल्टंट डॉक्टर मिलिंद दाभोलकर. तुमच्या काना विशीं जे तक्रारी आसतले त्या खातीर तुमच्यान आमकां फोन करूं येता आनी ही आसा ह्या डॉक्टरची वळख. म्हापसाच्या सारस्वत विद्यालय आणि पणजेच्या देंपे कॉलेजींतल्यान शिक्षण घेवन उपरांत मिलिंद रवींद्र प्रभू दाभोळकरान गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान MBBS ची पदवी मेळयली. तशेंच तांणी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेजींतल्यान MS इन ENT चे शिक्षण घेतलां. तांणी सिनियर रजिस्ट्रार म्हणून KLE, बाबा हॉस्पिटल आणि KEM मुंबईन काम केलां. तशेंच तांणी 3 वर्सां सिनियर रेजिडेंट म्हणून GMCन काम केलां. सध्या ते म्हापसान प्रायव्हेट प्रॅक्टीस करता. नमस्कार डॉक्टर. डॉक्टर मिलिंद, आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत पळयता की कान हो एक अतिशय म्हत्वाचो अवयव, म्हणजे जाका श्रवण शक्ती म्हणटा की जाचे उद्देश आमी आयकतात. आणि ही जेन्ना श्रवण शक्ती एखाद्या मनशाची वीक जाता किंवा बिघडटा किंवा ताका तरेतरेची दुयेंसां जाता, त्याच प्रमाणे हे अशें तुमचें एक फील्ड आसा, एक क्षेत्र आसा की हे 3 वेगवेगळ्या अवयवांचो लिंक आशिल्ले म्हत्वाचो अशें एक सिस्टम अशें म्हणूं येता की इयर, नोज आनी थ्रोट, म्हणजे कान, नाक आनी ताळो किंवा जाका आमी घस्सो अशें म्हणटात. ह्या दुयेंसां कडेन जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना एक असो कॉमन अप्रोच आसता की ह्या दुयेंसां कडेन पळयतना ह्या तिनूय सिस्टम खंय ना खंय तरी इन्वॉल्व जावं शकतात. तर म्हाका सांगा, गोंयांत जेन्ना आमी पळयता की तुमच्या ह्या ENT प्रॅक्टिसीन तुमकां खंयच्या प्रकारचे रुग्ण चड मेळटात किंवा चड आसतात? ओके. ENT हो फील्ड हाली चड डेव्हलप जाला. सांगपाचें म्हणजे हेच्या पयलीं ENT म्हणटा ते चड लोकांक खबर सुद्दां नाशिल्ली की असो फील्ड आसता. बरोबर. पयलीं सगळे जनरल सर्जरीवाले लोक सगळे हँडल करताले. पण लास्ट ओवर 20 इयर्स हळूहळू करून ENT सेपरेट जावन आणि आता इयर, नोज, थ्रोट ही जी पार्ट आसा तो टोटली सेपरेट जावन तेचेर एक सेपरेट डिग्री गेली वता. आता इयर, नोज, थ्रोट हे सेपरेट तेंच्यांनी कित्याक केले? बिकॉज हे तिनी ऑर्गन एकमेकाक कनेक्टेड आसात. तुमकां इयराचे दुयेंस असले जाल्यार चान्सीस आसात की नाकाचे आणि ताळ्याचे हेचे सुद्धा दुयेंस आसूं शकता, किंवा ताळ्याचे दुयेंस आसात जाल्यार ते कानाचेर इफेक्ट दिवं शकता. ह्याचा खातीर हे तिनी वांगडा दवरून त्यांनी एक स्पेशालिटी निर्माण केली, इयर, नोज, थ्रोट. आता तुम्ही विचारले गोंयांत जर का पळोवपाक गेले जाल्यार इयर, नोज, थ्रोटचे कितले रुग्ण आसात किंवा कितले लोक येतात आमच्याकडे. आता खरें म्हणजे गोंयांत लिटरसी इतली वाडलेली आसा, त्याच्या कारणान प्रत्येक लोकांक खबर आसा की ENT इज सेपरेट ब्रांच असल्या कारणान आमकां बरेचशे रुग्ण मेळटात जे कान रिलेटेड प्रॉब्लेम्स किंवा नाक रिलेटेड प्रॉब्लेम्स, किंवा तांकां खबर नासता की तांकां ते इयर आनी नोजचे प्रॉब्लेम ताळ्या खातीर सुरू जातात, अशेय प्रॉब्लेम मेळटात. तर ते आमकां इव्हॅल्युएट करपाक इजी पडटा. आणि एकदां आमी ते इवन जरी ताळ्या खातीर पेशंट आयलो तरी आमी बाकीचे 2 अवयव चॅक करतात सायड बाय सायड, बिकॉज फाल्यां उठून तेचे इन्फेक्शन किंवा त्याचो रोगराई ते दुसऱ्या ऑर्गनान वचून आणि प्रॉब्लेम तांकां जावंक फावना. पण रोगराई म्हणटा ती ENTची काही प्रमाणात म्हणजे अराउंड 15 ते 20% लोकांक जरूर असता. म्हाका दिसता की आता लोकांक एक समजलं आसतलें की आमचो जो विशय आसा तो खंयच्या दिशेन वतलो, की आयचो जो विशय आसा तो ENT म्हणजे कान, नाक आनी ताळो हाची जी तुमकां दुयेंसां आसा किंवा हाचे संदर्भान जे तुमचे प्रश्न आसात ते आमकां मुजरत विचारात. 24904444 आणि 24904445 ह्या पैकी एका नंबराचेर फोन करतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात, फोन स्पष्टपणे उलयात आणि तुमकां जे प्रश्न विचारपाक ते मोकळेपणान विचारात. आमचे बरोबर ENT म्हणजे कान, नाक आणि ताळो हाचे तज्ञ डॉक्टर मिलिंद दाभोलकर आसात. तुमच्यांनी फोन करूं येता. डॉक्टर, म्हाका एक सांगात की गोंयांत आमी जो पळयता म्हणजे गोंयचें वातावरण खुबश्या कडेन एक धुळी खातीर म्हणा किंवा आनी हांचो जो जिओग्राफीक एरिया आसा हाका लागून बऱ्याचशा लोकांक एलर्जीक रायनायटीस जाका आमी म्हणटा की खुबशे फावटी परत नाकांतल्यान उदक येवप किंवा आनी हे जे तत्सम दुयेंसां आसा ती कॉमनली दिसून येतात. हाचें कारण नक्की कितें आणि हाचे कडेन अशा रुग्णांनी कशा दृश्टीन अप्रोच दवरचो सो दॅट दे कॅन कॉन्कर ओवर दीस इलनेस, म्हणजे ह्या दुयेंसाचेर जैत जोड येता? जेन्ना आमी असे पेशंट पळयतात जे आमच्याकडे येतात तेन्ना ही टर्म अलर्जीक रायनायटीस, तुम्ही आमी डॉक्टर असल्या कारणान आमकां हो टर्म खबर आसा. पण खूबशे पेशंट जे येतात ते म्हणतात की आपल्याक परत परत सर्दी जाता. तर जेन्ना आमी हे ऐकता त्यांच्या कडल्यान की परत परत सर्दी जाता, आमी तांकां क्लियर कट विचारता सर्दी जाता याचो प्रकार कितें. ताळो दुखता, नाकांतल्यान शिको येतात, तकली दुखता, जोर येता, हे सगळे प्रकार सर्दीचे आसात.
जेन्ना त्यांनी इन पर्टिक्युलर आमकां ते सांगतात की बाबा आमकां सकाळी उठल्या उठल्या स्निजींग किंवा दनपारचे स्निजींग किंवा नाकान वास येवपाक प्रॉब्लेम जाता, वास क्लियर येना किंवा नाकांतल्यान उदक कशें गळटा, तेन्ना आमचे टेंटेटिव्ह डायग्नोसीस जाता की हे अलर्जीक रिलेटेड प्रॉब्लेम आसूं शकता. त्याच्या मागीर आमी तेंचे नाक चॅक करतकूच आमकां एक टायपचो म्युकोजा म्हणजे नाकांतली चामडीचो कलर एक पेल कसो दिसलो आणि बाकीचे आमी टेस्ट करतकूच आमकां ते कळटा की तांकां एक अलर्जीक रायनायटीस आसा. गोंयान बेजिकली मायनिंग इंडस्ट्री आणि पोलन्स हे भरपूर असल्या कारणान अलर्जीक रायनायटीसचे पेशंट आमकां हांगा भरपूर मेळटा. अच्छा असं डॉक्टर एक प्रश्न आयलो आसा तो घेऊया. हॅलो 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 डॉक्टर. हॅलो नुवेंच्यान मारिया फेर्नांदीस. मारिया बाय विचार प्रश्न विचार. हॅलो. हा विचार. एक 9 म्हयन्या भुरगो तेका कान भितर उसळटा दुखता कित तरी जाता सगळो बुडून तांबडो कोता हा आनी एक दोतोरा बगले आमी लागीं दोतोरा बगले वयलो तेका आनी तेणें तेका कितें वखद पिवोन दिलें आनी मागीर फस कोन्न कितें केलें पूण कांय भायर सरोना तेगे तितूंतलें आनी पोतून तेका उसळटा दुखता. आनी दुसरो प्रश्न म्हळ्यार ताळ्या दुयेंस आसत जाल्यार तकले कितें माल जाता तकले पळय कोटे आहा घोट आहा न्हू तकली ते गुंड जाता तेक ताळ्या लागोन तेक कितें सायड इफेक्ट जाता. म्हाका बाय तुजो दुसरो प्रश्न सारको असो कळूंक ना. पयलो कळलो तूं तकलेन कितें म्हणजे मेन वाक कितें जाता काय म्हणटा काय तकलेक म्हणजे ही जी तकली आसा ताका कितें जाता म्हणटा. तें जाणट्या तकले गुंड जालें. तकलेक गुटा जाल्या म्हणटा तूं. म्हणजे तेका होय आनी तेका ताळ्या मातशें हें आहा दुयेंस आहा हांक येता ताड दुखता मातशें कितें तरी जाता दोतोर दासान एक पाट तेका ऑपरेशन करया म्हणलें. बरें 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 आनीक म्हाका सगळ्यांक मातशी एक सुचोवणी आसा की शक्य तितको आमकां आमकां दुसऱ्या दोतोरांची नांवां सांगना जाल्यार चलता फक्त भुरग्या सांग सांग त्या भुरग्या ताळी देंवल्या म्हणजे कितें. आय थिंक ते 9 म्हणटाले म्हयन्याचो भुरगो voice- आवाज आवाज voice- कमी जाला आवाज कमी जाला म्हणटा तूं. आवाज न्हू हे मोद तेका तकले मोव आहा न्हू हा ताळी ताळी अच्छा अच्छा ताळू 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 बरें आसा बरें बरें ते बरें मातशें तेका फोंडेस जाला देंवल्या. बरें 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 ओके कळ्ळो प्रश्न कळ्ळो. प्रश्न तुमी आयकलो मारिया. पयलो प्रश्न मारयाचो असो आशिल्लो की कानान चड खाज पडटा म्हणजे ज्या प्रमाणे म्हाका कळ्ळें तिचें इंटरप्रिटेशन आनी तेच्या खातीर तो भुरगो परत परत त्या काना कडेन हात लावन खाजयता आनी तो तांबडे करून घेता. बरोबर. युजली 9 वर्साचो भुरगो म्हटलो 9 म्हयन्याचो म्हटलो 9 म्हयन्याचो म्हटलो ओके 9 म्हयन्याचो म्हटलो भुरगो जाल्यार तेका कानान खाज येवपाक चान्सीस 2 आसात. कानान जेन्ना तांकां न्हावणोवपाक घालतात तेन्ना आई वडील चड सारके लक्ष दिनात आनी तेच्या खातीर कानान उदक वचपाचे चान्सीस खूब वाडटा. आणि आमचे क्लायमेट ह्युमीड असल्या कारणान कानान जेन्ना उदक वता आणि आमचे स्वेटिंग खूप चड असल्या कारणान ते मिक्स जावन फंगल इन्फेक्शन कानान जावपाचे चान्सीस खूप वाडटा. आणि हे फंगल इन्फेक्शन फर्स्ट सिम्पटम युजली इचिंग दिता म्हणजे पहिले सिम्पटम ते कानाची खाज किंवा कानान खाज येवप हे जावं शकता. आणि तो भुरगो ल्हान असल्या कारणान तेका कळना आणि कितें रिएक्ट करपाचें म्हणून तो खाजोवपाक वता आणि ते खाजून ती चामडी तांबडी करून घेता. हे एक चान्सीस असतात. दुसरे चान्सीस असू शकता की कानाची नाकाची ट्यूब काही कारणास्तव बंद जाता आणि ती बंद झाल्या कारणान कानाचो पडदो मातसो भितर ओडल्या कारणान ही खाज येऊ शकता. तर इयर नोज थ्रोट तज्ञाकडे दाखवून हे किंवा ते कितें आसा ते पळोवन त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट दिवपाक शकता. बिकॉज एका ट्रिटमेंटाक ड्रॉप्स असतात दुसऱ्या डिजीजाक ड्रॉप्स ना. त्यामुळे ते कळपाक जाय खंयचे कशे वापरपाचे ते बेस्टेज फार्मसींतल्यान ड्रॉप्स घालून काही फायदो जावचो ना. बरोबर. ती एक गजाल. दुसरो तांचो प्रश्न आशिल्लो तो कोणा तरी एक जाणटेलो ताळो कितें तरी मातसो त्रास आसा आनी तकलेक गुटा आयला म्हणून तांणी विचारलें की हाच्यान कितें संबंध आसा काय म्हणून. खूप कठीण आसा हे सांगपाक पण असो कांय डिजीज म्हाका तरी याद ना की जो ताळ्याचेर आनी डायरेक्ट तकलेच्या वयर गुटाचेर कितें संबंध आसात. तकलेचेर कितें न्युरोमाज बी जावं शकता स्कॅल्पेचेर ते भरपूर बारीक 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 गुटा कशी येतात आणि ताळ्याचो आणि ताचो डायरेक्टली असो कांय संबंध ना. बरें आसा डॉक्टर म्हाका मारियाबाईच्या प्रश्नाक जाप मेळीच आसतली. आता तुमकां मातसो ओदोचो प्रश्न मातसो फुडें व्हरता की आमी तुमी सांगलें की हांगसर जे म्हणजे खुबशा लोकांक जे एलर्जीक म्हणजे एक म्हणजे धुल्लो आसा किंवा पोलन आसा. पोलन म्हणजे फुलांच्या जे ते फुलां फुलतात किंवा वेगळ्या तरे वनस्पती जेन्ना हे करतात तेंचो जो म्हणजे पोलन ग्रेन जेन्ना येता ताची एक एलर्जी आसता. बरोबर. म्हाका सांग की डॉक्टर हे पळय
कसली एलर्जी आसा हें तुमकां म्हणजे ह्या रुग्णायतांनी कशें वळखप की आपल्या कसल्या प्रकारची एलर्जी आसा म्हणजे वॉट आर द डिफरंट वेज हाव यू कॅन गो अहेड इन नोविंग वॉट इज द प्रॉब्लेम. बरोबर तुम्ही प्रश्न विचारला की ना पेशंटाक आम्ही जेन्ना सांगता की तुमकां अलर्जीचो प्रॉब्लेम आसा पयलो पेशंटाचो प्रश्न आसता की कसली अलर्जी. आता ही कसली अलर्जी सांगपाक आमकां भरपूर कठीण जाता बिकॉज सकाळ ते संध्याकाळ पर्यंत जवळजवळ हजारांनी लाखांनी अलर्जन त्याच्या अवतीभोवती असतात. बरोबर त्यामुळे अशा बाबतीत आम्ही पेशंटाकूच सांगता की तुम्ही ऑब्झर्व करा थ्रू आउट द डे. बरोबर एक पर्टिक्युलर चीज करतकूच तुमकां त्रास चढ जाता. बरोबर करेक्ट. तर ती गोष्ट टोटली अवॉइड करपाची. प्लस आमच्याकडे थोडे स्किन टेस्ट असतात त्याच्या कारणान आम्ही थोडी प्रमाणाची अलर्जी थोडे जे कॉमन अलर्जन लाईक डस्ट माइट्स आणि हे आम्ही चेक करू शकतो. बरें आसा डॉक्टर मातसो इंटरप्ट करता आमकां प्रश्न आसा येयल्लो असो घेवया. हॅलो दोतोर तुम्ही आता सांगता की कानान तेल घालचे न्हू म्हणून तर ते घालचे हो घालचे न्हू. बरं इतकोच प्रश्न रे बाब. श्रीरंग नार्वेकर आमचे म्हापशाचे खंय प्रॅक्टिस करता तेच आसात. म्हाका कळ्ळें तें. हो प्रश्न त्यांनी बरो विचारलो की आम्ही म्हणतात घालपाचे न्हू जाल्यार घालपाचे न्हू की घालपाचे परत तोच प्रश्न आयलो. पण श्रीरंग बाब अशें आसा की तेल म्हणटा तो प्रकार ल्हानपणा पासून केन्नाच घालपाचो न्हू. आता दुसरो प्रश्न उबारता की बाबा मागीर ल्हान आसतना किंवा हेच्या पयलीं एक 15-20 वर्सां पयलीं कित्याक घालताले आमी तेल. आता आमच्याकडे सेफ सॉफ्टनर ड्रॉप्स आयिल्ले आसात जे कानाचे वॅक्स सॉफ्ट करू शकतात इझिली. तर ते घालच्या पेक्षा तेल घालप इज वायट. आता तेल कित्याक घालप ना बिकॉज तेल जेन्ना घालता आमी कानान तेन्ना इल्लें उदक वचप किंवा स्वेटिंग हे दोन्ही जर का मिक्स जाता तेन्ना तुमकां फंगल ग्रोथ सामकी पॉवरफुल जाता. आणि तेल आणि स्वेटिंग हे दोन्ही उदकाचे आणि हेचे कॉम्बिनेशन हेच्या कारणान इतले फंगल इन्फेक्शन जाता की मागीर तुमचे मेन दुयेंस वॅक्स एकीच कडेन उरता आणि तुमचे फंगसाचो प्रॉब्लेम चालू जाता. तर हेच्या खातीर आमी सांगता की तेल घालू नाका जितले जाता तितले अवॉइड करा. आता तुमच्याकडे सायडीक आजूबाजू कांयच ना आणि तुम्ही थोडे तेल घातले तर तसे एकदम वाईट न्हू ते पण तेल जितले जाता तितले अवॉइड केल्ले बरें. म्हाका दिसता हो प्रश्न हाचे पयलीं खूब लोकांक विचारलो आसतलो पण म्हाका दिसता हाची समर्पक उत्तर डॉक्टर मिलिंदान दिला की ताणें सांगलें की आजकाल आमचे कडेन अशी उपलब्ध यंत्रणा आसा म्हणजे जशे सॉफ्टनर्स आसा म्हणजे तरेतरेची वखदां उपलब्ध आसात फार्मसीन दोतोराच्या सल्ल्यान तुम्ही घेवं शकता. ते घालतकूच कानातले जे वॅक्स आसा ते सॉफ्ट जाता किंवा मोव जाता म्हणजे कानान जे आमी वॅक्स म्हणटा किंवा कानुलो जाला म्हणटा पळय तो त्या खातीर आनी तेल घातल्या उपरांत नक्की तरेत बरें तेलानूच कितले फावटी भेसळ आसता टू बी मोर प्रिसायज कारण आजकाल शुद्ध अशें कांयच मेळत ना बाजारांत. सो ते आनी बाकीचे चान्स घेवच्या पेक्षा वाय नॉट गो फॉर अ प्रॉपर मेडिकेशन हो अतिशय म्हत्वाचो दृश्टिकोन म्हाका दिसता. आनी अशें तेल घातलें कितें बाबा व्हडलें कान फुट्टलो अशातलो भाग न्हय पण ताणें सांगलें तें खूब म्हत्वाचें. केन्ना केन्ना डॉक्टर अशें सांगता कांय जाण की डॉक्टर की पयलीं तेल गरम करा खतखतयात तातलें निर्जंतूक करा आनी मागीर कानान घाला अशा तरेचे वेगवेगळे मॉडेलिटीज ऑफ मॅनेजमेंट आसा. तरी पण ज्या पद्दतीन तुम्ही ह्या प्रश्नाची जाप दिली म्हाका दिसता अतिशय म्हत्वाचें आसा. लोकांक हाचो जो माहिती ती मेळ्ळीच आसतली. आमकां एक फुडलो प्रश्न आसा तो घेवया. हॅलो 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 या मागेल चल्याक न्ही सकाळी फुडें उठतकी शिको येवपाक सुरू जाता ताका लागून कित्याक जाता तें मातशें. त्याची पिराय कितें एज आनी कितें 22 वर्सां आणि ताका आनी घाम येवपाक लागता बरें आनी मातसो ताका टीव्ही गोड खावपाचें दिसता. हय मातसो टीव्हीचो आवाज कमी करा मातसो टीव्हीचो. आनी विचारात आनी कितें आसा ताका आनी पयलीं ल्हान आसतना ताका न्ही थंडी जाताली 1 वर्साचो आसतना मागीर थंडी जावपाची बंद जाली पण आतां सुरू जाल्या 3 वर्सां जाली. आनी काम कितें करता येवपाक लागता दीसभर. तो काम कितें करता स्टुडंट तो. अच्छा इंजिनियरींग कॉलेजीन वता. अच्छा प्रश्न आयकलो. हय प्रश्न आयकलो. तांचो चलो 22 वर्साचो आसा आणि त्रास पयलीं ते म्हणटात की पयलीं थंडी जाताली पण मागीर खूब वर्सां बरे आशिल्ले आणि आतां शिको सकाळचे सुरू जातात. हे आतां आमी सांगले जे अलर्जीक रायनायटिसचे आमचे डिस्कशन जाले तो त्याच पार्ट आसा हो. युजली अलर्जीक रायनायटीस सकाळ फुडें चड पेशंटाक जाता आनी सकाळ फुडें स्निजींग चड जाता. ताका सुद्दां एक रिजन आसा. बेजिकली आमी जेन्ना न्हिदतात तेन्ना आमी पिलोचेर आमची तकली उरता आणि पिलोन सगळ्यात मॅक्झिमम डस्ट माइट्स असतात. अच्छा म्हणजे उशा आणि मॅट्रेस म्हणजे तुमची गादी तेतून डस्ट माइट्स भरपूर असतात आणि 6 ते 7 वरां तुमचे फेस त्याच्या लागी असतात. त्यामुळे थ्रू आउट द नाईट तुम्ही डस्ट माइट्स इनहेल करतात. अच्छा दुसरी गजाल म्हणजे सकाळ फुडें जेन्ना टेम्परेचर्स मातशे देंवतात तेन्ना डस्ट माइट्स युजली सर्फेसाचेर चड येतात. हे पयल्ले गेल्ले आसा.
ह्याच्या कारणान तुमचे नाक आणि डस्ट माइट्सचो संबंध इतलो क्लोज येता की तुम्ही ते सगळे इनहेल करतात आणि ते इनहेल केले की त्याचे सिम्पटम्स विदिन 1 तासान सुरू जातात